आयची जेजूचे ताळणेची सुवार्ता सारकें पळयल्यार देवचार आनी देवदूतां मोदें आसा. सुरवेर देवचारा विशीं उल्लेख करून सुरू जावची सुवार्ता देवदूतांचो उल्लेख करून सोंपता. ह्या देवचार देवदूतां मदलें अरण्यांतलें जिवीत फुड करच्याक ताचे लागीं व्हड म्हत्वाचीं 2 हात्यारां आसात. तींच पवित्रोत्मो आनी पवित्र पुस्तक. पवित्र आत्म्यान अरण्यांत वेल्ल्या जेजूची जिणी एक व्हड झूज. भायल्या भायर हें झूज भुके विरोध, स्वताचे समजणे विरोध आनी अधिकारा विरोध म्हूण बगत. ही बोगणां वय म्हूण दिसल्यारी देवचाराची ताळणी ताच्या की वयल्या हंताचेर जेजू फुड करता. उंडे कर, उडी मार, नमस्कार कर म्हणल्यो ताळण्यो जेजू फुड करता. ह्या तिनी ताळण्यांनी ताळण्यांचें व्याख्यान आसा. ताळणी केन्नाय तूं कितें आसाय वा तूं कितें जावन आसाय तेंत तूं जाताय वा तशें तुका करता म्हणून म्हणटा. आनी तुजे लागीं कितें येदोळूस आसा तेंच तुका दिता म्हणटा. ताळणी मनशाच्या नेणारपणाचेर वाडता आनी बळ जाता. अचर्यांक करूंक सकतेल्याक फातर उंडे कर म्हणचें, देवाच्याच पुताक देवाचो पूत वय जाल्यार उडी मार म्हणचें, आनी सगळें आपणाचेंच आसून सर्ग संवसाराचो राय आसच्याक तुका सगळें दितलो म्हणचें फकण तशें दिसता. तरी ही एक ताळणी. देवचाराच्यो वाटो फटोवच्यो आनी आमची फकाणां करून हांसच्यो. ह्या सगळ्या मदें जेजूक आपूण कोण म्हूण सारकें कळीत आसलें. कित्याक तो स्नान घेता आसतना पवित्रोत्मो ताचेर देवला आनी सर्गींतावन ताळो आयकला म्हणून, हो म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवला. ही गजाल उक्ती परगट जाल्या. तें जेजू जाणा. देवचारान ताका तें सांगची वा तशें करची गरज ना. परत ह्या सगळ्या मदें जेजू पवित्र पुस्तकाक आमचें गुमान वडता. पवित्र पुस्तकाच्या उतरांत देवाक वळखूंचे विशीं, देवाचे मिस्तेर समजूंचे विशीं सांगलेलीं उतरां जेजू उल्लेख करता. देवाची वळख जोडच्याक, आमचीच सारकी वळख आमकां जावच्याक आनी देवचाराच्या शिंत्र्यांचेर जैत व्हरच्याक आमी पवित्र पुस्तकाच्या उतरांक पाटी वेचें पडटलें.